एज अ गव्हर्मेंट ह्या नात्यान म्हापसा अर्बन बँक ही RBIच्या गायडलायन्सा सकयल येता. सो तुमकांय खबर आसतलें की आमचे कडेन तें हातान ना. गोंय सरकारा कडेन जर काही गोश्टी जर क्विक डिसिजन घेवपाक जर आशिल्ले जाल्यार आमी येन्ना म्हळ्यार ते डिसिजन घेवपाक शकताले. आमी खुबश्यो वाटो पळयतात बाबा ही बँक सेव करपा खातीर. आनीक आमचें हें आसा की जे डेपॉजिटर्स जे आसात तांचे आनी थोडेशे लिमीट आमी वाडोवन दिवपाक जाय. म्हाका दिसता मॅक्झिमम 95% जे डेपॉजिटर आसा तांकां रिलीफ मेळपाची शक्यता आसा. त्या दृश्टिकोनांतल्यान आज आमी पावलां मारपाची थरलेले आसात. मी गोवा स्टेट बँक जी आसा ती आतां खंय तरी नॉर्मल जाग्याचेर येता. ती ऑलरेडी सकयल आशिल्ली ऑडिट रिपोर्टान आतां आमी सारकी बॅलन्स करपाचे हितून आसा, वेळान आसा. आतां ताजेर जर हो एडिशनल बर्डन जर हाडून जर घातलो जाल्यार तिवूय कोसळटली. सो हें म्हाका रिस्क घेवपाचें ना आनी त्या संदर्भान आमी कांय गोश्टी CM कडेन आमी उलयलेलो आसा. पण ह्यो हांव फ्रँक आसा, आमी ओपन आसात. कांय गोश्टी आमी जे करता म्हणून सांगलें लोकांक आशेर दवरपाचें ना. ते सद्या तरी गोवा स्टेट कोऑपरेटीव बँकेचेर आनी 2 वर्सां तरी कसलेच तरेचें बर्डन आमी घालपाक शकना.